मोगाच्यानो युगोस्लावियातून आमच्या भारताक येवन निर्गतिकांक आपणाचीच भुरगीं म्हणले बरी पळोवन सगळ्या देशांत मात्र नाही संवसारांतच व्हड क्रांती उजोवन नोबेल पुरस्कार जोडल्या क्रिस्तांवांक तशें अक्रिस्तांवांक सर्वांक भोव मोगाचें जावन आसच्या एका विशेष व्यक्तीचें स्मरण आज आमी करता। ती जावन आसा कोलकाताची भाग्यवंत मदर तेरेसा। तर मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक आयच्या ह्या नियाळाक मोगाचो स्वागत मागता। तेरेज युगोस्लावियाच्या स्कोप्जेंत 1910 ऑगस्ट 27 जल्मल्ली। निकोल आनी द्रांदाफील बोजेसिया म्हणल्यार अल्बेनियन जोड्याक जल्मल्ल्या त्या जाणां भुरग्यां पैकी तेरेज निमाणी। पवित्र स्थानांत तिका दिल्लें नांव एग्नेस गोंसा बोजेसिया। आपलें शिकप संपवन 18 वर्सांच्या प्रायर ती लोरेटो कॉवेंताक भरती जाली। जेजूचें ल्हानफूल सा तेरेजाक आपली पात्रोन म्हणून स्वीकार करतना तिणें आपलें नांव तेरेजा म्हणून घेतलें। 1929 ती कोलकाताक आयली आनी थंय सेंट मेरीज इस्कॉलांत शिक्षकी जावन 16 वर्सांभर वावर तिणें दिलो। 1926 सप्टेंबराच्या 10 तारखेर रैलार दार्जिलिंगाक ती पॉयंट करतना तिणेंत सांगचें बरी आपोणे भितरलें आपोणें तिका लाभलें। हें आपोणें दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक खरण्यांनी देवाचो मोग जावचे खातीर जावन आसलें। पिडेस्तांक आनी मोरतेल्यांक खाण मुस्तायकी आनी गरनातल्यांची जतन घेवचे खातीर देव आपणाक आपयता म्हूण तिका बगलें। आपल्या मेळाची आनी इगर्जमतेच्या वडिलांची परवानगी घेवन 1928 ऑगस्टाच्या 16 तारखेर एक बालदी 2 खापडां 5 रुपये घेवन ती लोरेटो कॉवेंताची भद्रती सांडून कोलकाताच्या झोपड्यांनी या स्लाम्सांनी आनी रस्त्यांनी जिवन आसचे संगी जियोंक ती फुडें सरली। आपलो वावर सारक्या रितीन करचे खातीर तिणें 6 म्हयन्यांची नर्सिंग तरबेती घेतली। उपरांत पिडेस्तांची आनी मोरतेल्यांची भोव मोवाळायेन तिणें जतन केली। किडी जाल्ले घाई तिणें मोगान नितळ केले। विणग्या कुडींक न्हाणयलें आनी सर्वांक क्रिस्ताच्या शांतींत दलयलें। उपरांत एक इस्कॉल आराम केलें। समाजाच्या कोनशांक पडल्या खातीर तिणें करच्या मिसावाक तिच्या थोड्या आदल्या विद्यार्थींनी हात मेळयलो। 1950 तिका भारताचें नागरीकपण लाभलें। त्याच ऑक्टोबरांत रोजर मायेच्या पेस्ता दिसा माय मोगाच्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटी मेळ आराम केलो। उपरांत मोरतेल्या निर्गतिकांचो आसरो निर्मल हृदय निर्गतीक आनी सांडून गेल्ल्या भुरग्यां खातीर शिशुभवन कोडकारांक शांतीनगर म्हणले आसरे तिणें आराम केले। 1963 दादल्यां खातीर माय मोगाचे मिशनरी भावांचो मेळी स्थापीत केलो। तिच्या वावरा रिती वरवीं ती गटारांतली सांतीन म्हणून नांवाडली। तिच्या वावराक लेख मीत नातल्यो प्रशस्त्यो वळोवन आयल्यो। भारत सरकारान तिची सेवा मानून घेवन अत्युन्नत प्रशस्ती भारत रत्न प्रशस्ती दिवन गौरव दिलो जाल्यार नोबेल बहुमान दिवन संवसारान तिका मान पाटयलो। 1997 सप्टेंबराच्या 5 तारखेर ती अंतरली। गांधीजी आनी नेहरूच्या मरणा संदर्भी केल्ले बरी तिच्या मरणाक मान भेटोवन सरकारी गौरव सांगता तिचे मरण केलें म्हणटना सगळ्या संवसारान तिका कशें देखलें म्हणलें आमकां समजूंक चड वेळ वचना। लगभग
130 देशांनी खोवेंता 5000 सिस्टरां संवसारांत आसात म्हणटना तिका तिच्या पाटलावदारांक तांच्या कामाक मेळिल्लो स्वागत आमकां समजता. 2003 विशेंत पापा जुआंव पावलो दुसऱ्यान तिका भाग्यवंत म्हणून पासारली. तर मोगाचें ह्या महान भाग्यवंताचें स्मरण आज आमी करतना दुबळ्या धाकट्यातय आनी कश्ट जाल्यातय जेजूक पळोवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्याच ल्हानवीक रितीन ह्या संवसारांतले कश्ट पिडा सिडा भावार्थान फूड करूंक मुखार सरया. तर मोगाचें ह्या नियाळांत तुमकां वांटो घेतिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. भाग्यवंत मदर तेरेसा आमा पासून विनंती कर. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक देव बरो दीस आशेता आनी आयच्या ह्या कार्मेल किरण कार्याक स्वागत मागता. आज वर्तो दीस कित्याक म्हळ्यार आज टिचर्स डे, शिक्षकांचो दीस. आनी आमकां कळीत आसा आमच्या शिक्षकांनी प्रत्येक जावन आमच्या ल्हान प्रायर आमकां शिक्षीत केल्ल्या टिचरां वयर आमकां वर्तो मोग आसा, अभिमान आसा. आनी आज आमी ह्या स्थितीक पावलो जाल्यार खंडीत जावन तांचो मोठो वावर आसा, त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा. आमचें जिवीत रुपीत केल्ल्या तांचो वेळ, तांचें सूख, तांची आशा, कुशलाय, मनोरंजन देगेक दवरून भुरग्यांचें व्यक्तित्व फुडार रुपीत करूंक वावुरलेल्या सर्व शिक्षकांक मान बगावन देव बरें करूं म्हणून आयच्या दिसाचे शुभाशय तुमच्या सुमेस्तांचे नांवे हांव तांकां भेटयतां. तुमचे मदीं टिचर्स कोण आसा जाल्यार तुमकांय सलाम. दुसऱ्यान मोगाळ भावन आनी भयणीनो, वर्तो दीस आज आमकां प्रत्येक जावन भारती इगर्ज माते कलकत्ताची मदर तेरेसा भाग्यवंत म्हणून येदोळेचो आल्तारेचो मान तिका फावो जाला. जिवंत आसतनाच ती एक जिवी सांतीन म्हूण नांव वाडलेली, मात्र गटाराची सांतीन म्हणून तिका नांव आसलें. ह्या वर्त्या भाग्यवंतीचो दीस आज आमी समरमतांव आनी आमकां भारतीय कथोलिकांक वर्त्या अभिमानाची गजाल. कित्याक म्हळ्यार आमच्या देशांत ती आसली, आमच्या बिदींनी ती भोवल्या आनी थंयसर वळवळतेल्या लोकांक तिणें आरावन तांकां देवाचो मोग, मनशाची जतन कितें म्हणून दिलां. आनी ह्या वर्त्या कामा खातीर कथोलीक मात्र न्ही, क्रिस्तांव मात्र न्ही, आमचो देश मात्र न्ही, संवसारभर लोक तिका वाखणटा, मांडटा, जायत्यो प्रशस्ती तिका लाभल्यात. मात्र न्ही आतां इगर्ज मातेन सयती तिका तिची सेवा मानून घेवन हो आल्तारेचो मान फावो केला. वर्त्या अभिमानाची गजाल मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आनी मदर तेरेसा विशयंत आमी येदोळूच आमच्या लायक भयणींनी दिल्ली शिकोवन वा तिची जिणयेची ती मोटवी चरित्र्या आमी ती आयकल्या. खंडीत जावन ही आमच्या मनान उरतली म्हणून हांव बरवसतां. आनी आतां त्या शिकोवणेंतावन तिच्या जिणये कथातावन आनी एक मेट मुखार वचून मदर तेरेसा विशयंत आनी थोड्यो संगती आमी समजूंक प्रयत्न करचें. भावन आनी भयणीनो, सर्वज्ञ एकलो आसलो एक कवी. आमकां कळीत आसा सर्वज्ञान वचनागळो म्हणून. ल्हान आसतना आमी प्रायमरींत हें शिकलां. आनी ताणें एक सांगलेलें उतर आसा, कितें म्हळ्यार लोकके माते माणिक्य म्हणून. म्हळ्यार आमी कितें उलयता तें वडेक दिर्वें जावंक पावता. आमचें उलोवणें दिर्वें जावंक पावता. आमचें उलोवणें बरें सकारात्मक
आनी हेरांचें जिवीत तशें समाज बांदून हाडचें तसलें जावन आसूंक जाय. आनी असलें उतर आमी उलयलें जाल्यार तें बाळटा, तें उरता आनी त्या विशयींत लोक आनीकी उलोवन आसता. आमी मरून वचूंक पुरो पूण आमी उलयल्लें उतर उरता. त्या देखून सर्वज्ञ जावंक पुरो वा उरले कोणी कवी जावंक पुरो, सांत जावंक पुरो आनी सांगलेलीं उतरां आमच्या जिविताक आतांय प्रस्तूत आसात आनी आमी ते वेळा काळाक सरी जावन वापरता आनी तांचे तावन आमचें जिवीत नंदन करूंक पेसारता. आज मदर तेरेजाचो दीस आमी संभ्रमचे संदर्भे मदर तेरेजान चलत्या संगते विशयी आमच्या जिविताक आत्मीक तशेंच सामाजीक लौकीक जिविताक संबंद जाल्ली थोड्यो शिकोवण्यो थोडीं उतरां तिणें सांगलेलीं आसात. हांचे तावन प्रेरण जोडूंक आमी प्रयत्न करया. भोवनो न्ही भयणीनो, एक पोटी मदर तेरेजा भीक मागोवन कलकत्ताच्या बिदींनी चलताली. आमकां कळीत आसा तांकां जोड नातली. भीक मागूनचो तांणी पयशे जमयचे आसले आनी आपणाच्या आश्रयकाल आसल्यांक तांणी पोसिचे आसले. आनी अशें आसता मदर तेरेजा एक पोटी भीक मागून एका पानवाल्याच्या आंगडी पावता, विडायक तेल्याच्या. आनी ही हात वड्डावन त्या पानवाल्या लागीं इल्लें भीक दी म्हणून मागता. आनी तो पानवाला तोंडान बिडा खावन आसलो, तोंडान आसली पीक मदर तेरेजाच्या हाता वयर तुकता आनी हांसता. मदर तेरेजा भोवनो न्ही भयणीनो, हातांत आसली तिंपी पळोवन वा तें पीक पळोवन म्हणटा, बावा हें म्हाका जालें, बावा हें म्हाका जालें, म्हज्या भुरग्यांक कांय तरी दी. कितल्या जाणवयेचीं उतरां मोगाळ भोवनो न्ही भयणीनो. हें म्हाका जालें, म्हज्या भुरग्यांक इल्लें दी. आमी जाल्लें जाल्यार कितें करताले हांव, इल्ली सकत आसली जाल्यार काण्ण ताच्या कांसुलाक एक दिते आसले हांव, वा तशें करूंक धैर्य वा सकत नासली जाल्यार गाळी हेटून आमी येते आसले हांव. पूण मदर तेरेजा तें आसली ती सोंसणीकाय आनी तिचें काळजाचें बरेंपण त्या मनशाचें काळीज परिवर्तन करूंक शकता. तिणें ती सांगलेलीं उतरां पळोवन तो पानवाला बदलता आनी उपरांत तिचे हात पुसून तिका जाय पुरते पयशे तो दिता. हाचे तावन कितें शिकयता मोगाळ भोवनो न्ही भयणीनो. एक इंग्लिशान सांगणी आसा गे, आय कांट बी हर्ट अनलेस आय एलाव मायसेल्फ टू बी हर्ट. हांव दूख पावोवंक शकना, हांवें म्हाकाच दूख पावोवंक सोडल्या करीत. एक दृश्टांत तुमकां सांगचें जाल्यार, आमी कुटुंबान जियेत आसतना जावंक पुरो थोडे फावटी घोवाक राग येता आनी घोव बायलेचेर उपराडटा वा कितेंय सांगता. थोडे फावटी बायलेक राग येता आनी घोवाचेर कितेंय उलयता, वा शेजारचीं आमकां उलयतात जावंक पुरो, कितेंय वायट करतात जावंक पुरो. आनी त्या वेळार आमी कितें करता, आमी सगळो संवसार आमचे वयरच पडलो म्हणून आमी सगळें रागार जाता, कुबाळटा, गाळी हेडटा आनी अशें मोतीची शांती आमची मात्र हेरांची पाट करून सोडटा. भोवनो न्ही भयणीनो, ह्या एका गणितात आमी मोतीन दवरूंक जाय की आमचेर कोणीय बेजाराय हाडूंक शकनात, आमकां कोणीय दुखोवंक शकनात. आमी तशें करूंक परमिशन दिल्ल्या करीत. त्या देखून हेर कितेंय म्हणूंक पुरो, हेर कितलेंय म्हजे विशयी नाका जाल्लें उमरोवंक पुरो, कितलेंय वायट करूंक पुरो, पूण म्हजें तें तसलें हे काळजाचें बरेंपण आसा जाल्यार, मोतीची समाधान आसा जाल्यार खंडीत जावन म्हाका समाधानेन शांतीन जिवंक जाता. ही लिसांव आमी मदर तेरेजा तावन शिकयता. दुसरें मोगाळ भोवनो न्ही भयणीनो, कुटुंबा जिविताक लक्ती जावन मदर तेरेजान एक सांगलेलें उतर आसा. ती म्हणटा, कॅन्सर पिडा सुरवेच्या हंतर आसतना कळीत जालें जाल्यार ताका वखद करून गूण करी येता वा आव किल्लें लांबोव येता.
पूण काजरी जिवितांत दुबाव म्हणले पिडा आयली जाल्यार वा कीड लागली जाल्यार त्या पिडेक वखद ना. वैगने मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमकां कुटुंबा जिणी जियेतल्याक हाचो भरपूर अनुभव आसूंक जाय, आसतलो म्हणून चिंता. जायते फावटी आमचे मदें संबंद पाड जावचो, प्रत्येक जावन घोव आनी बायलां मदें दुबावाक लागून तो इल्लो वेळ करना येयलो, खंय गेलो कोणना, हे ताचे लागीं फोनार इल्लें उलयता, कोणा लागीं उलयता कोणना, असले दुबाव आमचे थंय आसा जाल्ल्यान आनी थोडे फावटी बेजलेस दुबाव, राजांव नातिल्ले दुबाव, अशें आसचे वरवीं कितें जाता, आमचो संबंद पाड जाता. आनी आमकां कळीत आसा एक संबंद बांदूंक मस्त कश्ट आसा. बांदून हाडलो संबंद पाड जालो आनी परत्यान तो रुता करीचे जाल्यार आनीकी वर्ते कश्ट वावंट आमी काडीचे पडटा. त्या देखून मदर तेरेसा म्हणटा, दुबाव कुटुंबांत रिगना जावं, दुबाव कुटुंबांत रिगना जावं. कांय तर अशें दुबाव आयलो जाल्यार उलोवंक, संभाशण करूंक आनी अशें एकामेका थंयच ते सुदारसून घेवंक आनी नीत लावंक आमी प्रयत्न करीजेसून गांवभर उलोवचें, तिसऱ्या लागीं व्हरून सांगचें, अशें करचे मुखांतर कुटुंबा जिवीत पिड्ड्यार जाता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मदर तेरेसाची उतरां ही भोव आमकां लागू जाता. तिसरें मदर तेरेसाची एक सांगणी अशी आसा की आज संवसारांत दुर्बळकाय आसा, न्हय खाणाची, न्हय वरवेची, बागार मोगाची, सांगातपणाची. खाणाची भूक आसा, खाणाचो अभाव आसा ना म्हूण न्हय, पूण ताच्या की वरतो अभाव मदर तेरेसा म्हणटा मोगाचो अभाव आसा. मनीस आज खाणा वरवेच्या की चड मोगाक आशेता, सांगातपणाक आशेता. एक पोटी टॉल्स्टॉय म्हणसो प्रख्यात तत्वज्ञानी वाटेर चलून येता आसतना भिकारी ताचे लागीं भीक मागता. बोल्साक हात घालून पळयता म्हणटना ताचे लागीं कांयच ना. तितल्यार हो म्हणटा, बाबा म्हजे लागीं दिवंक तुका कांय ना, म्हाका बक्षी. तितल्यार तो भिकारी म्हणटा, म्हाका तुवें कांय दिवचें म्हणून ना, म्हाका सक्कड मेळ्ळेलें बरी जालें, पूण तुका हांवें कांय दिवंक ना न्हय. भिकारी म्हणटा, तुवें कांय दिवंक ना जावं पुरो, पूण तुवें म्हाका भावा म्हळें, तुवें म्हाका भावा म्हळें आनी त्या मोगान तुवें म्हाका आपयलें देखून म्हाका सर्वस्व मेळ्ळें. तुजे पयशे न्हय, तुजें खाण न्हय, कितेंच न्हय, बगार तो एक मोगाचो बांद तुवें रुता केलो देखून हांव तुका तीन वाजता. मदर तेरेसा तेंच म्हणटा, मनीस आज असल्या मोगाच्या बुकेन वळवळटा. जावं पुरो आमचें थंय व्हडलें घर आसा, जावं पुरो मस्त कुडां आसात, थंय तातूंत सर्व तंत्रज्ञान आसा, टीव्ही आसा, मोबायल आसा, कंप्युटर आसा, इंटरनेट आसा, हेर सगळे आधुनीक गॅजेट्स आसूंक पुरो. पूण इतलें आसूनय मनीस एकांतपणांत जिवंक शकता. त्या देखून कलकत्ताची मदर तेरेसा सांगता, एकांतपण मनशाक आज चड करून दोस्ते आसा. एकांतपण म्हळ्यार भावनो आनी भयणीनो, आमी एकाच घरान जेवता, एकाच घरान जियेता, एकाच मोडकेंतलें जेवता, एकाच बेड्डार न्हिदता म्हणलेंच आमचें थंय सांगातपण आसा म्हण न्हय. आमी सांगात आसलेंत तें सांगातपण जायना. एकामेका उलोवन, एकामेकाची सूख संतोश उलोवन, ते एकामेका वांटून घेतलेले मुखांतर आमी सांगाता जियेता, सांगातपणांत वाडटा. आधुनीक समाजांत इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स आयिल्ले वरवीं मनीस आज तातूंच मग्न जाला. बापूय कंप्युटरार जाल्यार आवय लॅपटॉपार आनी भुरगीं फेसबुकार, वॉट्सॅपार आनी कितें. एकाच घरांत आसतना थोडे फावटी फोनार संभाशण चलचें आसा, मॅसेजी मुखांतर संभाशण चलचें आसा, तोंडाक तोंड पळोवन उलोवंक नाका जाला.
मदर तेरेसाची उतरां भोव आमकां प्रस्तुत जावन आसात मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. चवथ्यान मदर तेरेसा म्हणटा भुरगीं कुटुंबाक देवाचें एक वर्तें देणें. भुरगीं कुटुंबाक आनी ह्या संवसाराक देवान दिल्लें वर्तें देणें. आज असलें देणें म्हणून समजून घेवंक आनी तें मानून घेवंक लोक इन्कार करते आसा. काजर जावंकूच मनशां आज फाटीमुखार करते आसा. सांगाता रावया पूण काजर नाका, जबाबदारी नाका, भुरगीं नाका, लिव इन रिलेशनशीप असल्या संवसारांत समाजींत आमी वाडोवन येचाव. एकामेका भास दिवंक, विश्वासपण सांबाळूंक, मरता म्हणसर सांगाता रावंक नाका म्हणटना थंयसर भुरग्यांचे सवालच येना. आनी भुरगीं काजर बेसांत जल्मलीं जाल्यार तांकां पोसूंक जायना, तें जायना, कुडीची सोबाय पाड जाता, अशें विविध कारणां दिवन भुरग्यांचो नाश करचोय आसा. आनी कलकत्ताची मदर तेरेसा गर्भपाता विरोध झुजलेली एक झुजारी वा एक आपोस्तल म्हणून आमी तिका वलाव येता. आनी ही भुरग्यांच्या देण्या विशयंत आनी मनशा जिवाच्या गौरव विशयंत उलोवन अशें म्हणटा एखाद्या वेळा तुमकां भुरगीं नाकात जाल्यार म्हाका दिया, हांव पोसतां तांचे थंय हांव देवाचें मुखामळ पळोवंक शकता. आनी एक वर्तो गूण मोगाळ भावन आनी भयणीनो कलकत्ताच्या मदर तेरेसा थंय आशिल्लो हर एका मनशा थंय देवाक पळोवचो वर्तो गूण. कोडकारांची ती सेवा करताली, वाटेर पडुल्ल्यांक ती व्हरताली, प्रायवंतांक ती पटलून धरताली. आनी अशें सेवा करता आसतना थंयसर पावुल्लो एकलो पत्रकार म्हणटा की ते किडी वळवळचे पळोवन आनी तांकां मोगान तांचे लागीं उलोवन तांची सेवा करचें पळोवन हो म्हणटा की म्हाका कितले पयशे दिल्यार हांव ही सेवा करचो ना. कलकत्ताची मदर तेरेसा म्हणटा हांवूय करची ना, कितले पयशे दिल्यार हांव ही सेवा करची ना, हांव ही सेवा करता कित्याक त्या मनशा थंय जेजूचें मुखामळ हांव पळयतां. कितलें व्हड आदर्श मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमकां भावा भयणी थंय जेजूचें मुखामळ पळोवंक मदर तेरेसान दिवचें आपूण. हांव म्हज्या भावा थंय, म्हज्या भयणी थंय, म्हज्या घोवा थंय, म्हज्या बायले थंय, म्हज्या भुरग्यां थंय देवाचें मुखामळ पळयता जाल्यार कितलो बरो संबंद म्हजो जायना जावं. कितल्या मोगान हांव त्या मनशा लागीं उलयतां, कितलो हुस्को हांव त्या मनशा लागीं दाखयतां आनी आमचो संबंद कितलो बरो जाता. कलकत्ताच्या मदर तेरेसा थंय आसलो हो गूण आमकां सुमेस्तांक येवं. कलकत्ताची मदर तेरेसा आमच्या गांवाक, आमच्या शतमानाक देवाचें वर्तें देणें. तिच्या मरणा वेळार टीव्हीर तिचें मरणाची रीत पळोवचें भाग म्हाका फावो जाल्लें. दावणगेरे हांव रिजन्सी वावर करनासलो आनी थंयसर हांवें टीव्हीर पळयलें आनी तुमी सगळ्यांनी हें पळयलां जावंक पुरो. वर्ती सांतीन आमकां फावो जाल्ली, आमकां मेळ्ळ्या आमच्या गांवची इतलें म्हणून केवल आमी पुगारन वगेत रावच्या की तिचें जिवीत आमचें करून घेवया, तिच्यो सांगण्यो आमच्या जिवितान पाळूंक प्रयत्न करया. आनी आमी मेल्या उपरांतय लोक आमकां मानतलो, आमची जिणी पुगारतलो, पुगारीचें म्हणणें बगार आमी हेरांच्या काळजांत, हेरांच्या मनांत अमर उरतले. मदर तेरेसाचें प्रेरण आमकां जावं आनी आमचें सुमेस्तांचें जिवीत तिच्या पावलांनी चलोवन सुम्याक मेळचें तसलें जावं. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. परत्यान एक पोटी सर्व शिक्षकांक आयच्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. देव बरें करूं.
जेजूक दिवं गावाय उत्तम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची नितळ निर्मळ कुर्पेवोन स्त्री फलचेक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली मेलची ना शारोतीन दुसरी कार्मेल मायती असले दोंगर सोडूंक शिकयता Genie